Takusace kurin nivaram kam chadeva amchia dusmanatle bapace navi putace anis printa santace. Amen Jesus. Bhakta saroki Saudani bolai ki amkadi. 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 Orod Bapak Ani Putak Ani Deva Sprita Santa Soyadi, Soyata, Soda Sorvota Oshesa, Bhakta Tasaroki, Saudani bolai ki amkandi Bhakta Saroki, 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 Saudani bolai ki amkandi Ulun Bapak Ani Putak, Ani Deva Sprinta Santa, Josoyadi Tososat
bolai kiam kandi. Bokta saroki. Sabudani 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 bolai kiam kandi. Onod Bapak, Ani Putak, Ani Deva Sprita Santa. Zosoyadi, Zosoyata, Soda Sorvota Oshensa, Bokta Saroki, Sabudani bolai kiam kandi. 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 Unod Bapa, Ani Putak, Ani Deva Sprinta Santa. Dosoyadi, dosoyata, soda sorvota oshezau, bokta saroki. Sabudani bolai kiam kandi. 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 Bokta
आमकां दी भोगता सारोगी साऊद आनी भलायकी आमकां दी भोगता सारोगी साऊद आनी भलायकी आमकां दी भोगता सारोगी साऊद आनी भलायकी आमकां दी ओरद बापाक आनी पुताक आनी देवा स्प्रिता संता Sosoy adi, sosoy ata, soda sorvota oshesa. सुरवातेक आमी गीत गावया A11 देवा तूं आमचो ओरूं. Deva tu आमचो ओरूं, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. देवा तूं आमचो ओरूं, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदून मोहिमा सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत रॉकीच्या नव्यानांनी आमी आसा आनी आयज हो विशय आमकां कितें तुलो करता. आमी जण एकलो मनशाची परिस्थिती ओळखून आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान जबाबदारेची मनशां जावंक जायते फावटी कडेन आमी आपलेपणान भरल्या आनी आमची जबाबदारी फावो ते परी जिवंक आमी चुकल्या. तोरे वेळार खालदेखायन तेच देवाचे बोगसोने आमी मागुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव खात्री सोर कोदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, सगल्यांक चालून सांगता,
मनांचितून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांबार मारीक सगळ्यांक दोदूतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. आयचे बलिदान बेडीत हा देवाक दिन वाचून आंतोनियो आनी एडलिन रेठो हांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता. आयची मांडावळ करता मदलो वाडो. ह्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याक आनी दर एका कुटुंबाक आमी दोनया तुज्या आदीन घालता. तुजो आशिर्वाद तांचेर केरीत घाल. तुज्या बरेपणान आनी कृपेन तांकां राख आनी सांबाळ. देवा आमच्या बावगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसन आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजिकेल प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोन तुवें म्हणलें हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय. तूं खरेपणी दानियेलावन अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या थाव्यांनी तुवें भांगराची आनी रुपयाची रास केल्या. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी ही गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अजिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय, तर हांव तुजेर परख्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव भश्टायतले. ते तुका एके खुणीत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणां मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस. तुजे खुण्याच्यान चोपक्यान सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलोल्या भाशेन परक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.
आमचो जबाब जातलो मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. सगळीं म्हणुया. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, ताची हांव कूड करतो. मनशा मदलो ताचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मन फसोवन आये आमच्या बोलान जोयत वेले. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र म्हत्वे दिश्टीचे. निर्बुद्धी जानवाय नासलोले. जबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे फाटाफाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्मकोचो दीस. तांचे निर्मण गोडगोडीत येता. कारण सर्वेस्पर आपले पोरचेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बल. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसा लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगता, ग्रेस मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकलें. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? जेजून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा कडेन सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो आनी तेन्ना जेजून परत म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां. तुजो पाटलाव केला तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव सांगता तुका, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत वैभवान शिवासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ती तुमी 12 शिवासनार बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या बाळा कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यात, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणें तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, मेल गिब्सन आणि हेचो चित्र काडलां, जें नांव द मॅन विदाउट अ फेस. आनी हेचो चित्रान तोकडें कित्याकूय पूण आपल्याच जिविताची कथा तो सांगता. बापूय ताचो न्यूयॉर्क अमेरिकेच्या शारांतान ऑस्ट्रेलिया ह्या देशांत तो गेलो आनी थंय आपल्या कुटुंबाक सांगता ताणें एके भाशेन नेटल्यान एक नवें सुरवात केली. गिब्सन थोडणालो भुरगो खूब खंय बरो दिसतालो. ही वॉज रियली अ हँडसम बॉय. आनी जायत एक भाशेन ताच्या मनांत एक खंय हावेस आसलो आनी तो म्हणल्यार तो सर्कसींत एक कलाकार कसो वावरूंक सोदतालो. पूण तेच वेळ विभागसोनूय कुटुंबाचें बरेपण मनांत धरून ताणें खंय एक ल्हानशी सर्वीस करूंक सुरवात केली. आनी कसली काय ताची सर्वीस म्हणल्यार बोट बांदपाच्या वावरांत थंय आसलो. ही वॉज वर्किंग इन अ लोकल शिपयार्ड. आनी थंय हो जागो तो थोडो शारा भायर खंय आसा आनी ह्या शारान ह्या जाग्यांतल्यान एक भाशेन जाल्यार एक भाशेन एक सुरो जागो कसो तो ह्या वाटेंतल्यान खंय तो चलोन आपल्या घरा येतालो. एक दीस असो घरा येता आसतना हे वाटेर एक सुरे वाटेर खंय तो चोर नागोण्याच्या हातान सांपडटा. चोर नागोणे खंय ताका धरतात आनी ताचे लागीं ताचें पाकीट पर्स आसा तें मागता. ह्या भुरग्याक जें कितें थोडें बस आसली तें खूब म्हत्वाचें आसलें, कित्याक ताच्या कुटुंबाचें बरेपण ताच्या मनान आसलें आनी थोडे जोड तो एके भाशेन जी घाम भरून वावर करून ही जोड जोडटा ताचें म्हत्व ताका एक भाशेन आसलें. आनी पासून हे पयशे दिवंक खंय तो आडखळटा, हे पर्स तांच्या हातान दिवंक ते आडखळटा. आनी भयणी बाबांनो, ह्या असल्या हातूंत हे चोर जाणी ताका धरलेलो ते खंय ताका धरतात. तांच्या पांयांनी जे बुट्स आसले ते घेवन ताका खंय खूब मार घालता. ताचें मस्तक माडयता, ताका फोंटांनी मार घालता आनी मेल्लो ताका सांडून थंय ते वेतात. ह्या वेळान ते वाटेंतल्यान खंय पुलीस आसा जातना ह्या मनशाक पळयतात. ह्या मनशाक पळयतच तो मेल करून ताका पळयतच कांय जिवनांत पळयतात आनीक ते खंय मॉर्ग वॅगन आपयतात, मोटर आपयतात. तातूंत घालून ताका मॉर्गान व्हरूंक ही कूड ताची घेवन वेतात. अशें जशें वता आसतना मदेकातूच खंय तो सास करून वॉज गास्पिंग फॉर ब्रेथ. ताजे थोडे ते भाशेन हे बरें सुट्टा कशें दिसता आनी पळयतच हे कोस्ट तो ताचो कश्टवता ते पळोवन ताका खंय रोखडोच तांणी लागशिल्ल्या एका हॉस्पिटलांत व्हेलो. हॉस्पिटलाच्या एमर्जन्सी युनिटान थंयसर खंय ताका घालो. ह्या भुरग्याक दोतोरांनी जेन्ना पळयलो ताचे दोळे खंय सारके सॉकेट दिसतालीं. ताची तकली, ताचे हात पांय सगळे एके भाशेन फ्रॅक्चर जाल्ले. ताचे नाक खंय अदे भाशेन एके भाशेन लांबताले. ताचे दांत खंय सगळे धाडून झडून गेल्ले. ताची मोळां भायर सरलेलीं आनी असले परिस्थितीन हो भुरगो हॉस्पिटलान हाजेर आसलो. पूण बाबानो, ह्या परिस्थितीन एक वर्स खंय थंयसर तो हॉस्पिटलांत उरलो आनी एक वर्स हॉस्पिटलांत सारले उपरांत ताका थोडो गेलो आनी एक वर्सा उपरांत तो खंय भायर सरलो. पूण भयणी बाबानो, जेन्ना हॉस्पिटलांतलो तो खंय भायर सरलो ताची परिस्थिती तेच सारकी नासली. हो भायर सरलो कितलो बरो गुळगुळीत बरो दिसतालो भुरगो, वॉज अ हँडसम बॉय. पूण आतां ताचें तोंड खंय सारकेंच एके भाशेन दुसरे भाशेन जाल्लें. ताचें मुखामोळ पळोवपाचें नासलें.
तरणाटो भुरगो तो सर्वीस सोदूंक वेतालो जंय जंय तो वेतालो ताका खंय सगळे न्हयकारताले ताका कुशीन येताले बोगली कोण घेनासलो ताचे लागशिल्ले कोण इश्ट मित्र आसले कोण ताचे लागशीं लागून सोदिनासलो नो वन वॉन्टेड टू बी इन हीज कंपनी एके भाशेन जायते इश्ट मित्र आसून कोण आसून कोण नासले पुरी हे भाशेन ह्या भुरग्याची ही वागणूक जाल्ली आनी बणी बाबूनो तो ह्या भाशेन ताणें 5 वर्सां सारलीं एका दिसाक तो एक इगोजेचे वाटेन खंय पासार जातालो आनी इगोजेचे वाटेन पासार जाताना खंय तो इगोजेन भितर सरता इगोजेन भितर सरून थोडो वेळ दिमेर रावता आनी दिमेर रावून सगळें आपलें जिवीत नियाळून खंय तो दुखांनी रडटा कितें ताच्या जिविताची परिस्थिती जाल्या हें वळखून एके भाशेन दुखांनी खंय थंय दिमेर रावून तो रडटा आनी हे तो एक यादनेक एक पाद्री खंय ताका पळयता ह्या भुरग्याक आपणाचो शापूर वता ताच्या घरान भितर वता ताच्या लागीं खंय जाय तो वेळ तो उलयता जाय तो वेळ ताचे उलयल्या उपरांत ताची परिस्थिती तो वळखून घेता आनी ह्या भुरग्याचे वळखल्या उपरांत तो खंय ताका म्हणटा म्हज्यान घडटा ते भाशेन हांव तुका आदार दितलो आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन ताका आदार खंय बसयता आनी ह्या घडींतल्यान एप्सनाच्या वेळांत एके भाशेन एक नवो बरवासो येता हो भुरगो जो एके भाशेन निराशेपणान भरलेलो ह्या भुरग्याक एक नवो बरवासो ताच्या काळजान खंय भितर सरता हे घडयेंतल्यान तो एके भाशेन मातसो मुखामळ आस्ती जाता हे घडयेंतल्यान तो देवाक खंय लागीं सरता हे घडयेंतल्यान तो मिसांत खंय वांटो घेवंक येता देवाक आपल्याक साल्वार केल्लो देखून तो एक भाशेन निराशे आसलो हे घडयेंतल्यान आपणाक देवान हे घडयेंतलो साल्वार केलो देखून देवाक खंय तो दिनवासता आनी भयणी भावनो काळ थोडे थोडे थोडोचोर हो यादनेक भाव आपणाचे कोण आसलेले तांचे वळखीन ह्या भुरग्याक एके भाशेन प्लास्टीक सर्जरी करून तेच बरोबर व्हडले व्हडले ऑस्ट्रेलियाचे डॉक्टर डेंटिस्ट आसले तांकां हाडून ताचे मुखामळ खंय एक भाशेन एक करूंक आदार दिता आनी ह्या दोतोराचे मजतीन ताचे मुखामळ आसले तशे ताका आदले ताचे बरेपण सुरपाय ह्या भुरग्याक मेळटा पण बाबूनो ह्या घडीच्या उपरांत तो खंय लग्न जाता ताका भुरगीं जातात ताका एक बरो एक भाशेन नंद्यान तो फामाद जाता आनी जायते बरेपण हातून टापून तो आपलें जिवीत एक भाशेन वता इस घडीत द मॅन विदाउट अ फेस नवे जिवीत नवे मुखामळ नवे बरेपण ह्या यादनिका वरवीं ताका फावो जाता पण बाबूनो ह्या मनशाची परिस्थिती एके भाशेन मनशाक नाका आसलेली कशी परिस्थिती पावलेलो हे परिस्थितींतलो यादनीक भाव ताका उबारता आपल्या बरेपणांतल्यान ताका नवें जिवीत फावो करता अशें भयणी बाबूनो आयज ही वाचपां आमकां अशें नवें कितें दाखयता आजच्या पयल्या वाचपान एजिकेल प्रवादाचो संदेश आमी आयकला देवाच्या नांवान तो तिराच्या राजाक संदेश दिता आनी कितें सांगता देव ह्या परिस्थितीन हो राजा एके भाशेन आपणाक देव कसो सजमता तो विसरता जी परिस्थिती आयज हे राजकीय परिस्थिती आपली आसा हे उंचल्या पावंड्यार हे उंचले जोडटेर आयज हांव आसा हे परिस्थितीर देवान म्हाका पावयला हें तो विसरता आनीक देव ताका ह्या बरेपणाची वाट दाखयता ताच्या जिवितान मनीसपणाची पावलां आपणावंक एके भाशेन ही वाट ताका शिकूंक उलो करता शिवर्तमानांत आयज ह्या जेजू म्हणटा किरेस मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक भोव कठीण कित्याक काय गिरेस्तकाय वायट काय अशें न्हय पूण गिरेस्तकाय एके भाशेन मनशाची परिस्थिती जेजूच्या नांवान बदलूंक जो कोण विसरता हें वायट म्हूण जेजू आमकां दाखोवन करता पण भावनो आमच्या जिवितान कितें काय आमी एके भाशेन आमच्या जिवितान जियेतना हें आमी आपणावया पयले स्वादेर आमची परिस्थिती ओळखून घेवन दुसऱ्याची परिस्थिती ओळखूंक आमी शिकुया पण बाबूनो जेन्ना घडये जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चलता आसतना आमची परिस्थिती तर मातशी बदलली उंच पावली
आमी रोखडे स्वर्गात येता ह्या राजा भाशेन घोडे म्हणटा आमी देव आमच्या जिवितान एक भाशेन बरें पडटा आनी असलें जें आसा मौन आमचें जाता त्या वेळार दुसरे जे कश्ट जातात दुसरे जे ल्हान परिस्थिती आसात दुसरे जे वेगळे परिस्थिती आसात असल्याचेर आमची नदर पडना पूण भयणी बाबनो ज्या घोडींतल्यान आमी गेल्या जे परिस्थितीन आमी आमचें जिवीत चल्लां जे परिस्थितीन आमी वचून आमी वाडल्या ही आमची परिस्थिती ल्हानवीक परिस्थिती आमी ओळखून घेता तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान कितें घडटा तें सोंपेपणी आमी ओळखूंक पावता दुसरे जे कश्ट जातात तांकां एके भाशेन ओळखून तांच्या जिविताची परिस्थिती सजमूंक आमी तांचे सगळे मनशाळ जावंक आमची जबाबदारी घेवंक आमी शकता दुसरे स्वादेर आमी ओळखून घेवया सगळेंच म्हजेच हस्तुंगी घडना अशें फुडें हांव सगळें करूंक शकता अशें न्हय पूण देवाच्यान सगळें करूंक जाता एवरीथींग इज पॉसिबल विथ गॉड आनी देवाच्या सांगातान रावून म्हज्यान तें करूं येता हें आमी ओळखूंक जाय पण बाबानो हें आमी ओळखून घेता तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी परिस्थितीन सांपडल्यांक तांकां वांटूंक आमी पावतल्या तिसरे स्वादेर देवान जें आमकां दिलां तें सगळें आमी पुंजावन दवरूंक न्हय त्या पेशा भाशेन गिरेस्त पेशा भाशेन देव म्हणटालो हें थंय कोणाक दवरलां देवान आमकां दिलां जावं घोडे गिरेस्तकाय जावं घोडे गूण आमच्या जिवितान जो वेळ आमकां दिला हें देवाचें देणें आमकां तें आमकांच पुंजावन दवरूंक न्हय पूण ताचो उपयोग करून आमी दुसऱ्यांक आमी बरेंपण हाडूंक हेच गुणाचो देण्याचो वेळाचो बरेपणाचो एके भाशेन उपयोग करून आमी दुसऱ्या मनशाच्या जिवितान बरेपण हाडूंक तर भयणी बाबनो आयज हे देणे आमी ओळखून घेवया ह्या याज्ञीक बाबान मेल गिब्सनाच्या जिवितान एक नवेपण हाडलें आपली मनीस जबाबदारी तो जियेलो आनी ताचे हे मनीस करणेंतल्यान ह्या मनशाक एके भाशेन नवे परिस्थितीचें बरेपण जें देवान फावो केल्लें हें देणें बरेपणान ताका ओदीक दिलें आमच्या जिवितांतल्यान आमी हेंच करूंक वावरुया आमची परिस्थिती ओळखून घेवन आमी दुसऱ्याचे परिस्थितीन वांटो घेवन मनीस जबाबदारीन जिवया आमच्या जिवितांतल्यान आमी सगळें करूंक शकतालूय पूण देवाच्या सांगातान जशें बागून पावलो म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन हीम हू स्ट्रेंथन्स मी जेजूच्या देवाच्या सांगातान आमी हें बरेपण दुसऱ्यांक विस्तारूंक शकता हें ओळखून घेवया आनी जें देवान आमकां दिलां ताचो बरो उपयोग करून दुसऱ्यांक तांचे परिस्थितींतल्यान उबारून आमची मनीस जबाबदारी मनीसपणान आमी जिवया हेंच करूंक आमकां किरीत करपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो सवणिकल्याचो भावार्थ सगळीं आमी सांगातान अनेका स्थळान उच्चारुया सोतमंतां देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो अंकवार मारिथान सोरमलो पॉस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची ब्या मरणांची मनसुबी करूंक सोतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी हेच बाबार्थान आमचे जणेकल्याच्यो गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान फिलीप नेरी आमच्या बिस्वान
आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक बऱ्या गवळ्या परी मोगान आनी कुरपेन वाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे राजकारभार चलयतल्या आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या देशाच्या नागरिकांक नितीच्या मोगाच्या आनी शांतीच्या बांदपासांनी वाडोवंक आनी देशाची खरी उदरगत करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस जाल्ल्यांक आमी आमचो धीर आदार सहकार दिवन तांकां हे पिडेंतली बेगीनच निवार म्हूण सांत रॉकीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी खेरीत भाशेन आमच्या मोर्जेच्या फिरगोसकारां पासत मागुया. आमी जाता ते भाशेन दुसऱ्यांचे गोरजांचो हुस्को दवरूंक आनी तांकां घोडटा ते भाशेन तांको दिवंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयचे हे नवेन भेटयतल्या आनी मांडावळ कोत्तल्या मोदलो वाडो समुदाय पासत मागुया. तांचेर सांत रॉकाचे मजतीन देव बापाचो आशिर्वाद मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बोदळ बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गीत गावया C24 मातयेचें भांगार करूंक. मातयेचे भांगार करूं सोगताय तूं एका सुत्रान. मातयेंतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्यान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वोगताव आमचे वरदान. तुका वोगताव आमचे वरदान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वोगताव आमचे वरदान. तुका वोगताव आमचे वरदान. म्हज्या भयणी बाबूनय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितेच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें आमी भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोन एकल्याच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या बुदा वरवीं मनशा कोल तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकंठा तारण मेळिल्ली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Doloroso Sorvespor tu, povit, povit, povit. Doloroso Sorvespor tu, Sorgani Sansar bolla, Tuja hoy bovan. Usorgi, Tuga soy. Sorvesporace navieta, Yata takasoy. Usorgi, Tuga soy. बाबा खरंच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुकवेच्या आदी ताणें उडू घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गूड परगोवया Somia Jesu tuझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप निरे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत
ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हें बलिदान भेटयता आंतोनियो आनी एडलेन ब्रिटो तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आयची मांडवळ करता मदलो वाडो ह्या समुदायांतल्या 2 एकरा वांगड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिच्या पोती भगवंत जुजे वाल्स भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवाचो भगवंत आंतन भगवंत दोन दुथा आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचेण्याक आमी बरो भाशणांत रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक हास्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे पितराचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया T7 देव जाता मनशांचें खाण.
दिवसाता मनशाचे खाण लिपलोलो उंड्या रुपान ताणे वडले भुकेल्याक पियोंक दिले ताणेल्याक ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मोग मिटले नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटले नाशिल्लो ताचो मोग मिटले नाशिल्लो. बोग बोवीत संस्कारांत स्वता हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजेर सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. कोणवळे बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूच्या जिव्या सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पाव. या आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज 5व्या दिसाची मांडावळ केल्या मदलो वाडो. ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भावा भयणांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो 6वो दीस. विशय आसा मनशाचें खाशेलेपण वळखून घेवन तांकां मान दिवया. मांडावळ करूंक विठ्ठलदास ह्या वाड्यांतल्यो सांत क्रूज आनी कार्म सायबीण ह्यो दोनूय समुदाय. मोगाच्या फिरगोसकारांनो, तुमी आमकां पळोवंक शकतात. आमी जाणा आमी नवे आसलेल्या कारणान तुमी आमकां वळखतात, पूण तुमकां वळखूंक आमकां मेळना. ह्या गांवची भुरगीं जायतीं गुणेस्त अशें आमी आयकलां आनी आमकां खेरीत खात्री आसा. तर ह्या दुयेंसा वरवीं तुमचे कडेन आमी पावूंक शकना देखून तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक जाणा जावंक आमच्या संदेशकाराच्या आदारान मागणें बरोवपाची स्पर्धा मांडून हाडल्या. पेस्त पिडा संवसाराची मोजत सांत रॉकीची. तो तुमच्या भुरग्यांक उर्बा दिवची हातूंत ह्या स्पर्धेंत भाग घेवंक. उरलेली म्हायती जी आसा ही तुमच्या भुरग्यांच्या संदेशकारा लागीं फोन करून तुमी विचारची. एकोतेल्या म्हूण आमी आस बाळगिता. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. दुसऱ्यांची परिस्थिती ओळखूंक तांकां जेजूची ओढून हाडूंक तुमकां धाडटा.
देवाचे गोड उपकार. Saruk bokta doyala, Uizancha uizani mola. Saruk bokta doyala, Uizancha uizani mola. Deva lagi magun mo